एक दोन मनशांचेरच कामां दवरून उपयोग ना तशें आमच्या गोंयांत एक चित्र डॉक्टर जावन काम केलें तेंकां संस्था सगळ्यांनी हातभार लावून चर्चा ही जावपूच जाय वेगवेगळे विचार हे जावपूच जाय आनी सहनशीलतेन ते स्वरुपाक वेगळे विचार जर कोण चुकता आसत जाल्यार चुकता लोकशाहीच्या तत्वार सरणारी ही संस्था आज भारतांत अनेक राज्यांनी जशें गुजरात म्हणा महाराष्ट्र म्हणा कारखाने चलतात सहकारी क्षेत्रांत वेगवेगळ्यो संस्था चालतात बरीच वर्ष त्यांनी पहिले बक्षीस घेतला ऑल गोवा लेवलाचेर त्यांचे आणि नेत्रावळीचे दोघांचे कॉम्पिटिशन आसतालें आता नवीन खूब संस्था आयल्या म्हजी संस्था सुद्धा त्यांच्यापेक्षा चड उत्पादन करता पूण त्यांनी ज्या वेळार हें बक्षीस मेळयलें त्या वेळार जे दूध उत्पादन केलें ती गोष्ट खरोखरच अभिनंदनाक पात्र आसा हांगा बारीकांत बारीक दूध उत्पादक एकदम एक्सेस जावपाक रस्ते सुद्धा नाशिल्ले दूधकार 5-5 तास चलून येवन हांगा सोसायटी दूध घालताले आनी त्या दूधकाराचो विश्वास जमोवन ही संस्था बांदून हाडप हें सोंपें काम नाशिल्लें त्या खातीर हांवें जे दूध उत्पादक आसा ह्या संस्थेचे जे माजी कार्यकारी समितीचे मेंबर आसा माजी अध्यक्ष आसा ह्यांचो एक सिंहाचो वांटो जावन आशिल्लो 15 वर्सां सोसायटीची वाटचाल जाल्या तेका सगळ्या दूधकाराचो व्हडलो सेवाचो वांटो आसा म्हणूनच आयज ही सोसायटी 15 वर्सां पूर्ण करता म्हाका दिसता गोंयांत दुसरो नंबर आसतलो म्हाका दिसता हे सोसायटीचो आनी आमची सोसायटी अशी आसा की बारीक बारीक दूधकार धनगर समाज म्हणा आमचे लोक म्हणा लोकल लोक म्हणा गांवठी दूधकार म्हणून मस्कार आसो अशी सोसायटी आमी केल्या व्हडले व्हडले डेरीचे भितर आमचो व्हडलोसो हें ना आणि ती संस्था असंच चलता आणि ती मागतात ह्या पुढे ही संस्था बरी नावारूपान येवची संस्थेक हातभार लावपी हितचिंतकांनी जी मदत केली तांचो सत्कार करून हाडलो गौरव केलो मान्यवरांच्या हस्ते हांव सगळ्या गौरव मूर्तीचे सत्कार मूर्तींचे अभिनंदन करता.